आमच्या कटमगार दादाक वंदन करून आज जागतीक आदिवासी दीस आसा आणि ह्या दिसाक हांगा ह्या पटांगणाचेर येवपाची संदी मेळ्ळी। जो विशय आसा की गोंयच्या गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक हक्काचे अधिकार मेळचे, जे आमकां घटनेनुसार जे अधिकार आसात ते मेळचे हेजे संबंधी आमी विनंती करपाक आयिल्ले। पयली पायरी म्हळ्यार जे नोटिफिकेशन आसा जे 1 वर्स पेंडींग आसलें 13 ऑगस्ट 2025 हेजे पार्लमेंटांतल्यान आनी राष्ट्रपती कडच्यान सुपस्कार पूर्ण जाल्या नंतर जायना नोटिफिकेशन भायर सरना म्हणून आमी उठा संघटनेन वाड्या वाड्याची जागृती तयार केली। गेल्ले 2 म्हयने आमचे सगळे कार्यकर्ते, प्रमुख कार्यकर्ते सगळे वाड्यावयले जे अथक अशे प्रयत्न करतात। आमकां दिसता सरकाराक एक बुद्ध सुचली, केंद्र सरकाराक बुद्ध सुचली आणि हे पेंडींग आसलें 1 वर्स तें अधिवेशन आज भायर सरलें आसा। तेजे नंतरच्यो 2 ज्यो फेजी आसात त्यो फेजी बी जाता तितली बेगीन पूर्ण करचे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की हो सगळो प्रोसेस जो आसा, जो टॅक्निकल जो प्रोसेस आसा तो ऑक्टोबर पर्यंत जातलो आनी तांकां बुद्ध देवान घालची अशी आमी आज मागणी करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा, जेणे करून 2027 ह्या जेचे खातीर कांय जाणांनी बलिदान दिल्लें आसा, कांय जाणांनी जेल भोगले आसा, कांय जाणांनी खूब अशे हाल अपेश्टा सोंसले आसा। तांचे सगळ्यांचें स्वप्न आसलें, तें स्वप्न खऱ्या अर्थान आमचे जे घटनेनुसार जे अधिकार किंवा घटनेनुसार जे उमेदवार, घटनेनुसार जे आमदार येवपा जाय ते पळोवपाची संदी ह्या उठा संघटनेन मेळची अशें सांगणें आज घालपाक आमी हांगा आयिल्ले। आमचे मदीं सगळे आमचे प्रमुख गेल्ले 23 वर्सां जे अखंडपणे एकजुटीन आनी काम करीत आसात आनी ही सुद्दां आमची युनिटी जी आसा ती अशीच इलेक्शनाचे राजकारणाचे आरक्षण मेळ्ळे नंतर सुद्दां येणाऱ्या काळांत सुद्दां अशे एक रावतले अशें ग्वाही दिवपा खातीर आमी आज हांगा जमले आसा। सगळ्यांक तुमकां पत्रकार धन्यवाद, नमस्कार।